it could be. दुसरो मुद्दो जालो की म्हजे कडेन आनी जो हांव सदांच म्हाका तो दिसता हाय टायम वी शूड टॉक अबाउट इट. प्रत्येक खेपे आमी आतां खुबश्यो केसी पळयल्यो पॉलिटिकल आसूं किंवा पॉलिटिकल नासूं. There have been very frequent strictures from the court on the prosecution and the investigation agency and the method and mode of investigation and the competence of investigation. आमी एक गजाल पळयला प्रत्येक खेपे कोर्ट सांगता की तुमी हांगा सारकें काम केलें ना म्हणून आनी मागीर कांयच जायना. खंयच्याच ऑफिसराचें कांय जायना. इन्वेस्टिगेट करता ऑफिसराचेर कांय जायना. तागेले कोण सुपरवायझींग होतो ऑफिसर कोण आशिल्लो ताचेर कांय जायना. आनी आतां समजा तुगेलो एक प्रॉसिक्युशनाचो आदवोगाद जरी अशी केस हरता जाल्यार ताजे कडच्यान कोण स्पश्टीकरण मागपाचो ना की बाबा तूं बाबा पब्लीक प्रॉसिक्युटर इतली इम्पॉर्टंट पब्लीक इम्पॉर्टन्साची केस तूं हरलो आनी सर कोर्टाची ही ऑब्जर्वेशन्स आसात हें ना कोण पीपीक विचारना ना कोण त्या पुलीस ऑफिसराक विचारना. हें कितें लौकीक अपील करपाची गजाल मागीर पयलीं वी आर नॉट रेडी टू सेट द बेसिक्स रायट. हांगा ती अकाउंटेबिलिटीचे हे येवपाक जाय हरशीं. इवन जजांचेर कितें रॉंग जजमेंट पास केलो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां पॉयंट्स तांकां तेंचे हेजेर येता ते तेंचे RR CRचेर येता. सो पण जेन्ना हे एडवोकेट वा पुलीस हे करतात तेन्ना गजाल जायना. खुबश्यो गजाली आमी पयले आमी म्हणटा आमी चोरांक धरता रोखडे पण मागीर कन्विक्ट करपाक पावना. सो ह्या केसीन अशें म्हणपाक शकना की हांगासर पुलीस आपल्या कुवतीक लागून फेल गेलो आनी मागीर सुटलो अशें म्हणपाक शकना. फूल इंटेलिजन्स वापरला. पण खुबशे फावटींनी आतांच्या केसींनी सुद्दां चार्जशीट फायल करप वा ती प्रॉपर केस मांडप न्हू हे पुलिशे कडल्यान जायना. मागीर फुडें ते एडवोकेटा कडल्यान जावन कितें खुबशे एडवोकेट फ्रेंड सांगता मेनली ड्रग्साच्या बी केसींनी ज्यो ड्रग्साच्या केसींतलो एक्यूज सहजा भायर सरपाकूच जायना पण इजिली सरपाक लागले की इतले लुपहोल्स आसता म्हणपाक लागले तेंच्या केस प्रेजेंटेशना भितर की एडवोकेट तो मातसो टायम मॅच जायना. बारीक बारीक गजाली बारीक बारीक कुस्कुट्याचेर तांकां भायर काडटा म्हणजे व्हडले तांकां एडवोकेटांक तकली फोडची पडना एक्युजांक भायर काडपाक इतली परिस्थिती. दिस इज व्हेरी वरींग. नाव आमी उलयता आमकां कितें मोवीन हाय प्रोफायल पावर स्केम इतलो बोवाळ जालो म्हणून उलयतात. बट आय थिंक द रूट ऑफ दीस अपील एट ऑल आर पॉलिटिकल इश्यूज बट एट द रूट ऑफ दीस इज द कॉम्पिटन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेटींग एजन्सीज. आनी हे फक्त ह्या एका केसी भितर न्ही कितलेशेच केसी भितर आतां कोर्ट स्ट्रिक्चर्स मारपा लागला. डू यू थिंक देर इज समथींग व्हेरी सिरियसली रॉंग समवेअर? See, keeping aside Movin's case म्हणून was a lot of compromises have happened. You can see it very clearly through the case. But otherwise, आमी अशें दिसता प्रमोद की we are our police or our system is only happy with arrest. धरून भितर उडयलो एक victory कशी मानता. Beyond that, I think we are not, like for example, take the case of land grab. Land grab कितलेशे आतां भितर उडयले की भितर वयता भायर सरता भितर वयता भायर सरता. What is the outcome finally? Where have the cases conviction rate? Conviction जावंक जाय. If you are going to win the confidence of people, there should have been conviction. No, कितल्योशो cases, not only this case. There are so many cases. There, एक lawyer कडेन उलयतालो. Lawyer, what the lawyers are saying is that these kind of cases, high-profile cases, need thorough investigation. There are a lot of investigation because there are a lot of loopholes. It is not an easy job just to आडलो आणि तेका present केलो आणि then म्हणलो आणि defense is also going to fight loopholes. Yeah, they are going to. That's the job of the defense. Yeah. So unless you have that kind of a system where you are really hard on fighting that case with all your angles covered, yeah, तशें जायना. If you see most of the cases, conviction rate is very low. If you see our conviction rate will be, I think, below 10%. That is very sad. That is very sad.